आणि मागीर उज्या मेरेन व्हरान यूज करपाचो। ओ एक्सटिंग्विशर जो मेकॅनिक बोर्ड आसा ताका जर उजो लागलो सायलेंस इलेक्ट्रिक बोर्ड आसा किंवा आयन आसा आनी कितें ताका जर उजो लागलो जाल्यार तुमी फर्स्ट ऑफ ऑल यू शट डावन युअर मेन स्विच ऑफ केल्या उपरांत आफ्टर 20 to 30 सेकंडान तुमी त्या आयनीर उदक जरी घातलें तरी उजो पालवतलो उजो मेन स्विच इलेक्ट्रिसिटी बंद करपाची आनी तेजेर उदक घालूं येता कळ्ळें न्हू। समजा तुमकां भंय दिसता अशें डायरेक्ट वचपा जाल्यार मग घेवपाचो उदक घालतना कंप्लीट मग ऑन हे तेजेर घालपाचो मातशें अशें वचोवपाचें ना कंप्लीट हय जाप कर म्हणजे कितें जातलें तो कट जातलो सेकंड मग घे परत तो मार थर्ड मग घे मागीर मार तशें करूं येता। आनी एक प्रश्न म्हणटात आतां मनीस आपणाक जे पेट्रोल घालता उजो घालता बेस्ट म्हणजे तेजो उजो जो आहा तो कुलींग मेथड म्हणजे उदक घालून पयलीं ते ब्लँकेटींग बी करताले तेन्ना कितें जाता ते ब्लिस्टर कमी ब्लिस्टरान जे उदक आसता ते आमचे ब्लडांतले जे आसता उदक ते तेतून येता म्हणजे ते जर चड फुटले जाल्यार ब्लड जे आहा ते क्लॉट जावंक शकता फास्ट ताका लागून ती कितें खंयचो बर्न जावं तुमी इवन हात जरी लासलो तरी मेन ताका थिंग म्हणजे तेजें उदक वतत रावपाचें थंड चिल्ड वॉटर जे आहा ते भितर वता ताका ब्लँकेटीन बी पयलीं धापताले ते तो उदो पालोवपाक ना धापलो म्हणून जालें पण ब्लँकेट काडपाचें आनी मागीर ताका कुलींग करपाचें मनीस बर्न जालो म्हणून मरना जळ्ळो म्हणून मरना ते बर्न जे आहा ते आमी जर ताका कुलींग करिना जाल्यार भितर वयता चामडीन एब्जॉर्ब जायत रावता आनी भितरले टिश्यूज जे आहा ते डॅमेज करता ते एक्चुअली बर्न जावं वयल्यावर आसता तेची हीट जी आहा ती बॉडी भितर एब्जॉर्ब करीत वयता आनी तो डॅमेज चड जाता टिश्यूज भितर कळ्ळें न्हू म्हणजे ब्लिस्टर येयलो ताका तुमी नळ चालू करपाचो फूल आनी हाती मातशें एक 10-15 मिनटां भितर दवर ते कुलींग जातलें जे जळ्ळें जाल्यार तुमचे वयल्यावरच उरतलें आनी तुमी जर ते करूंक ना ऑइंटमेंट लायलो जाल्यार ते हीट जी आहा तेची जळ्ळ्या ती भितर एब्जॉर्ब जायत रावतली तुमचे बॉडी मागीर ते वूंड जी आहा ती डीप वयता कळ्ळें न्हू ते रिकवरी जी आहा ती कवर जावपाक लेट जाता ताका लागून इवन बॉडीर जरी उदक पेट्रोल वचून तेजो उजो पाल्या उपरांत ताका उदक घालीत रावपाचें जो मेरेन एम्बुलन्स किंवा कोण येना न्हू त्या मेरेन ताका थंड करीत रावपाचें म्हणजे हीट जी आहा ती एब्जॉर्ब जी हीट जी आहा ती भायर वयतली मॅक्सिमम पर्सेंटेज 30% वयर गेला जाल्यार मातशें प्रॉब्लेमच आसता 30% मिनिमम करूं शकता आनी खंयचो पार्ट जळ्ळा तेचेर म्हणजे हें जर जळ्ळें जाल्यार हे खूब एरिया न्हू चड हें करता चड हें करता तेच तुमकां सांगलें जे हीट आहा पळय जळ ऑर्गन जळना भितरलो पूण तो जळटा केन्ना सांग तुमी केन्ना आतां आमी साडी न्हेसता किंवा अशे कपडे घालता तेन्ना आमी ते काडिना आनी उजो लागलो उपरांत ते तशेंच आसता पण तेची हीट जी आसता ती बॉडी तुका एब्जॉर्ब करून भितर घेता आनी मागीर ते ऑर्गन आमचे डॅमेज जाता तेच जर आमी जर ताका न्हाणोवंक घालीत रावले उदक कंटिन्यू घालपाचें 5-10 मिनटां ती बॉडी हीट जी आहा ती भायर उडोवन दिता आनी तुमचो टिश्यूज जे आतां भितरले टिश्यूज डॅमेज जायना बर्नान मरता चड तो टिश्यूज डॅमेज जाता म्हणून चड मरता भितर तो उजो पावता हिटीक लागून